काल जी आमच्या लाटंबारसे पंचायतीत इंडस्ट्री एरियाजवळ जी मायन डिपार्टमेंटान धाडी घातले आणि आमचे खणी जे चालू असले ते बंद केले। हांव सरकाराक सांगपाक सोदता की आयज सगळ्याच गजालीक डेव्हलपमेंट करता थंय चिरे जाय रेंव जाय, एकय गजाल सरकार तांकां सारक्या वेन चिरे आनी खणी चालू करपाक तांकां दिवपाक जाय। कशें आहा, शेवटी लास्टाक तुमी बंद केल्या बरोबर इल्लिगॅलिटी ही चालूच आहा, तेच्या पेक्षा सरकारान तेच्यार एक टॅक्स बसोवपाचो। कित्याक ह्या सगळे गजाली जेन्ना आमी कितें करता, रेंव बंद केली, आयज महाराष्ट्रातली रेंव जे आमकां 12,000 पडपाक जाय ती 18,000 पडटा आनी ही रेंव ऑटोमॅटिकली पयशे तेंचे वाडलेले आहात। सो सरकारान तेच्यार एक काय तरी उपाय काडपाचो आनी त्या उपायान लोकांक जे गरीब लोकांक आयज घर बांदतले किंवा सरकाराक सुद्दां डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार चिऱ्यांची आयज गरज आहा, ते खंयसून हाडटले। सगळेच आयज इल्लिगॅलिटी सगळीच कडेन चालू आहा, आमी तांकां सपोर्ट करता अशातली गत ना, पण आयज लोकांक गरीब लोकांक कितें तरी बांदतले गांवां शहरांनी विकास करतले, खंयची डेव्हलपमेंट सुद्दां खंयची तेंची गव्हर्मेंट सुद्दां डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार चिऱ्याची गरज आहा। सो सरकारान तेच्यार विचार करपाचो, एक फर्म असो एक निर्णय घेवपाचो, तांकां टॅक्स बसोवन तेंचे जे खणी आहा ते लिगली कशें चालू जावचे हेचो विचार करपाचो। पूण ही जी खण चालू आहा ती GIDCच्या जाग्यान चालू आसात, ते कितें म्हणणें की हे बघ GIDCन जागा घेतली, एक 33,000 सरावंडींग ती जागा घेतली, त्याची बाकीची रवली जागा ती कुंभीदाची आहे। सो कशें इल्लिगॅलिटी ही इल्लिगॅलिटी मागीर ती GIDCच्या जागेर जावं दे नाहीतर आनी खंयच्या जागेर जावं दे। सरकारान फक्त हांव CM कडेन मागता, चडशे खणी हे लाटंबारचेच आहात, साखळे आहात आनी खंय आहात, सो तेंचेच लोक आहात, ते खंय तरी आपल्या हेणी पोट भरतात। सो सरकारान विचार करून लिगॅलिटी करपाची, काहीतरी टॅक्स बसोवन मायनिंग डिपार्टमेंटार टॅक्स बसोवन त्याच्यार काहीतरी उपाय काडपाचो। आता जे काल IDCच्या टॅकॉन्स जी लाटंबारसे आमची IDC आसा त्याच्या सायडीक काल मायन्स डिपार्टमेंटासून येवन तेंच्यांनी रेड मारल्या काल आनी थोडी मशिनां सीज केल्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगूंक सोदता की ती जी 633/0 हो जो सर्वे नंबर आसा तेतूर तेजो एक 18 का 20,000 कितें स्क्वेअर मिटरची जागा आसा ती IDCन एक्वायर्ड केल्या, बाकीची जागा आसा ती कोमुनिदाद आसा। बट एनीवेज बोथ म्हटल्यार बरोबर ती एक म्हणजे एक गव्हर्मेंटूच लँड म्हणूंक शकता आमी ती, नाजाल्यार एक कम्युनिटीची जागा ती। आनी हेतूर इल्लिगल जी मायनिंग चल्लेली ती एक मायनिंग जावं जायना आमचे हेतूर। बट सांगप म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता की आमी आयज गोंयान जर समज पळोवंक वयशी जाल्यार जी सरकाराची सुद्दां जर समज सरकारी जर समज इमारत बांदकाम करता जाल्यार थंय सुद्दां जो चिरो जो येता, जो फातर येता, तो गोंयान मॅक्सिमम जाग्या वयल्यान हांव तुमकां सांगता की 90% जो फातर येता तो इल्लिगल जाग्या वयल्यानूच येता, कित्याक गोंयान मोठ्या प्रमाणे इल्लिगल मायनिंग चालू आसा। आनी सेकंड म्हटल्यार पळय, फाल्यां आयज रेती बंद जाल्या, गोंयांतल्या लोकांक भायरसून घेवची पडटा, आमच्या गांवांतल्या लोकांक गरीबांक तांकां तेजो मोठो फटको बसलेलो आसा। तसोच फाल्यां जर समज चिरो जर हांव म्हणिना की इल्लिगल करचो न्हू, बट सरकारान हेजेर एक कितें तरी प्रोविजन काडून नाजाल्यार एक सोंपो जर एक कितें तरी उपाय काडून, कित्याक लास्ट कोण तरी जागा दिणारो किंवा तो धंदो करणारो कोण तरी गोंयांतलोच आसता आनी तेजो फाल्यां जर समज चिरो टोटली बंद गोंयान जालो जाल्यार आयज ज्या पद्दतीन लोक जर एक बरी सुविधा जावं जाल्यार बरें घर, मातयेचें घर आतां पावसान कितकीशी पडल्या, ते जर दुसरें घर बांदतले जाल्यार सगळ्यां कडेन ती कॅपॅसिटी ना। आनी जेन्ना ही रेंव जावं जाल्यार फातर जावं हो भायरसून जेन्ना हाडचो पडटलो तेन्ना तेजे कॉस्ट वाडटले। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की एक जर इल्लिगल आसा तेजेर तेंच्यांनी हेजेर एक प्रॉपर हेतूर इल्लिगल करचें न्हू कोणी, बट तेजेर कितें तरी प्रोविजन काडून सोंपो मार्ग काडचो आनी सोंपो सरकारान कितें तरी प्रोविजन काडून हेजेर मार्ग काडून तो एक गोंयान हो चिरो चालू करचो।